Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. शिक्षणाचा जो माध्यम आहे तो मुलांपर्यंत पोहोचणं फार कठीण होतं आणि अशा माध्यमातून शाळेतून शिक्षक विदाउट कनेक्टिव्हिटी मुलांना शिकू शकत नाहीत आणि त्या अनुषंगाने वायफाय कनेक्शन ही फार गरजेची गोष्ट होती. उदरगत मांजरेच्या वतीनं आणि जीत आरोग्याच्या समाजसेवेनं ती पोकळीत ह्या शाळेची घडवून काढली. त्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे अनेक उपक्रम आहेत त्या उपक्रमांना शुभेच्छा देतो. शाळेच्या वतीनं शाळेत संस्थेच्या मेंबरच्या वतीनं आपण आपल्याला ही संधी दिल्याबद्दल आम्ही तुमचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. For providing our school with the Wi-Fi facility. Its GDS usage will be assuredly help our students with better connectivity and smooth functioning of the online classes. Children in rural areas often complain about having poor network connection. Now they can make the use of the Wi-Fi connection to attend the online classes. It is worth mentioning here that the availability of internet facilities to every student is likely to revolutionize the lives of the rural population in Goa. With this, I end my few words. सध्याची परिस्थिती पाहता शाळा कधी सुरू होणार हे सांगता येत नाही. मात्र मुलांचं शिक्षण सुरू राहावं म्हणून अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण या ऑनलाईन शिक्षणाचाही गोंधळ उडाला आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू होऊन 2 महिने झाले तरी शाळा आपल्या 100% मुलांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. याची अनेक कारणं आहेत, पण मुख्य कारण म्हणजे नेटवर्क इश्यू. गावखेड्यात नेटवर्क नसल्यामुळे मुलांना ऑनलाईन क्लासेसला उपस्थित राहणं अवघड होतं. कधी नेटवर्क असला तरी तो क्लास संपेपर्यंत असेल याची शाश्वता देता येत नाही. म्हणूनच मुलांचा अभ्यास अर्धवट राहतो व शिक्षक काय शिकवतात हे त्यांना समजत नाही. कधी शिक्षकांना नेटवर्क नसल्यामुळे ते काय बोलतात हे आम्हाला ऐकू येत नाही व समजत नाही. काही मुलांना घरात नेटवर्क भेटत नसल्यामुळे त्यांना नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी जाऊन क्लासेस अटेंड कराव्या लागतात. तर याच कठीण काळात शाळेत वायफाय लागला तर मुलांना व शिक्षकांना त्याचा फायदा होईल. ज्या मुलांना घरी नेटवर्क भेटत नाही ते शाळेत येऊन सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून शाळेच्या आवारात वायफायच्या सहाय्याने क्लासेस अटेंड करू शकतात. केरी गावात राहणाऱ्या व शाळेच्या आसपास राहणाऱ्या मुलांना याचा भरपूर फायदा होईल. तसेच ज्या शिक्षकांना घरी किंवा शाळेत नेटवर्क नसतो तेही वायफायच्या सहाय्याने क्लासेस घेऊ शकतात. म्हणूनच मी शाळेत वायफायची सुविधा करून दिल्याबद्दल उदरगत या संस्थेचे आभार मानते. मतदारसंघात फाल्यां संपूर्ण दीस आसा आनी BJPच्या कामांक किंवा कन्सर्न जो हांगाचो आमदार आसा त्या आमदाराक सपोर्ट करच्या खातीर हांगासले जे आतां नवीन इलेक्शन विधानसभेचे येता हेच्या खातीर येता आनी तुजे त्याच टायमाचेर ह्या संदर्भात हांगा कार्यक्रम आसा. कितें दिसता CM आयल्या उपरांत आनी कितें तुमचेर काय परिणाम जातलो काय कितें? पळय CM येवंक नाल्यार PM येवंक आमकां काय फरक पडना. कित्याक आमचें कार्य जें आहा तें बऱ्या पैकी चालू आहा आनी जे आमचे कार्यकर्ते आहात ते सद्या पोट तिडकीन काम ग्रावंड लेवलीचेर काम चालू आहा. सो कोणी कितले येयले जाल्यार काय फरक पडचो ना. जर तो येता जाल्यार इतलेच रिक्वेस्ट मातशे रस्ते आनी बाकीची डेव्हलपमेंटाची कामां जी बंद पडल्यात अर्दी कुटी उरल्यात तेचेर मातसो लक्ष घालपाचो. आतां 5-4.5 वर्सां जालीं हॉस्पिटल आहा तुळ्याचें तें तशेंच पेंडींग आसा. इलेक्ट्रॉनीक सिटीचेर कांय काम जायना. आश्वासनां सगळ्यांनी येवन दिली. आतां तो येता जाल्यार तेणी कितें तरी तेचेर सोल्युशन काडपाचें. आनीक 6 म्हयने उरल्यात 5 म्हयने उरल्यात 6 म्हयने ना. सो ते कितले फास्ट आनी कितले करतले खबर ना. लोकांची जे कोविडा खातीर 2 वर्सां जे लोकल टॅक्सी कार जावं नाल्यार कोण शेक कार जावं ट्युरिस्ट सेक्टरान जो डेली सोर्स ऑफ इन्कम जेचे आसलेले तेंचे 2 वर्सां सद्या घर चलना. त्यांच्या फॅमिलीचे आनी भुरग्यांचे एज्युकेशनाचे त्रास जाल्ले आहा.
तेंचेर ते सोल्युशन काडपाची गरज आहे. तांकां कितें तरी स्कीम काडपाची वा तांकां कितें तरी आतां चवथूय येता फेस्टिवल, सगळ्यान व्हडलें गोंयचें सगळ्यान व्हडलें फेस्टिवल हे, थंय तेंची परिस्थिती कशी आहा ती पळयात मातशें, तेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. ना की हांगा येवन प्रचार करा, मतां घाला, फुडले फावट हे करतले आमी ते करतले. लास्ट टायम प्रॉमीस केले तेच आजून पर्यंत जावंक ना, ते आतां आनी कितें करतले. सो ताका लागून आमी ते कोण येता येवंक कांय फरक पडना. आमचोय प्रोग्राम बऱ्या पैकी मोरचे फाल्यां ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसा आनी म्हाका दिसता थंयसरूय आमचो बऱ्या पैकी लोकांनी सपोर्ट दिवन थंयसर येतले आनी सक्सेसफूल तो हे जातलो. तुमकां अशें दिसता की मांद्रे मतदारसंघान गेल्या 2-2.5 वर्षान कांयच काम जाल्लें ना? म्हाका तरी दिसना. तुमकां मिडियाक दिसता जाल्यार तुमी मातशें कवर करून दाखोवपाचें कितें जालां तें. म्हाका दिसता एकूच काम जालां हरमला टिट्यार ते पेवर्स धाडटे कुडक्याक थंय वडापोना ते केला इतलेंच म्हाका दिसता. आनी डेव्हलपमेंट काय दिसना. गटरां आनी हे डेलीचेच काम आहा ते पंचायत लेवलीचें काम. डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? डेव्हलपमेंट म्हणजे जे न्यू कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडप आनी लोकां खातीर ताका बरो हे गावप, सपोर्ट गावप आनी अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर कसले प्रोजेक्ट्स हाडप किंवा एज्युकेशन सेक्टरा खातीर प्रोजेक्ट हाडप ताका डेव्हलपमेंट म्हणटात. रस्ते, लायट, गटरां ही सगळे पंचायतीची कामां. ही कामां करून डेव्हलपमेंट केले, हे केले, इतले कोटीचे केले. प्रत्येक नागरीक सध्या आयज टॅक्स फारीक करता. टॅक्स कित्याक फारीक करता? बरे रस्ते, बरे लायट मेळपाची आनी उदका खातीर हेच्या खातीर टॅक्स फारीक करतात. आम आसा ह्या संस्थेचे राजकारण आमी हांगा करना. आमचे संस्थेत जे संस्था आसा आमचे तितून सगळे पक्षाचे लोक आसा. काँग्रेसचे आसा, BJPचे आसा, MG कार्ड सगळे जनतेन मानतात. आमी राजकारण भायर वचून करतात. त्यामुळे आमी एक विचार केलो, त्या संस्थेच्या घटकांनी विचार केलो की बाबा आमकां जर सरकार दिना जाय, आमचो आमदारय दिना जाय जाल्यार जो कोण दिता ते घेवपाचे. जीत आरोलकर मोरजे दिले, मांद्र्या दिले, हरमल दिले आनी तेणी प्रत्येक गांवांत डिक्लेअर केल्लें आसा बाबा कोणाक जाय जाल्यार आपूण त्या गांवांत दिता. बाकीच्या गांवांनी घेतले ना खबर ना, पूण आमच्या गांवांत घेवपाक आमकां गरज आसली. आमी सांगलें तुमी जर कितें दितात जाल्यार आमच्या संस्थेक तिची गरज आसा तुमी दियात. हांव तेंचे उपकार मानता की एका खेडे गांवांत आपल्या ल्हान गांवांत तेंच्यांनी फॅसिलिटीज दिल्यो. हांव तेंचे ह्या साठी उपकार मानता की ते सांगता की फुडेंय तुमकां जर कितें जर जाय ह्या साठी जाल्यार आपूण ते प्रोवायड करतलो. हांव गव्हर्मेंटाकय सांगता आनी आमदाराकय सांगता ते जर कितें दितात जाय धाडून व्हडलें आनी कितें पाहिजे जाल्यार आमी तेंचें स्वागत करता. त्यामुळे आज ह्या भुरग्यांक जीत आरोलकरा मार्फत तेच्या संस्थे मार्फत जे कितें मेळ्ळां तें कोणाक पर्सनल मेळांक ना, कोणाच्या घराक हाडून दिवंक ना. हे अख्ख्या गांवाच्या भुरग्यांच्या उपयोगासाठी, कल्याणासाठी जे दिल्ले आसा ते आमी आनंदान स्वीकृत करता. त्या बद्दल तेंचे आमी आभार मानता. आनी हेचे फुडें पर्सनल आमी कांय मागना, पण अशा संस्था ज्या आसात तेंच्यासाठी आमचे आनी काय आसत. समजा आमचे ट्रस्ट आसा, एम्ब्युलन्स आसा तेच्यासाठी ना चालना ती कळ्ळें. अशा कार्यासाठी आमी केन्नाय गरज पडली जाल्यार आमी फुडें जाता आसत. तेंचे कडेन हात मागपाक, तेंचे कडेन विनंती करपाक आमकां प्रतिसाद दिसचे ना.